कुठ्ठाळे प्राथमिक भलायकी केंद्रात 20 खाटींची सोय आशिल्लें हॉस्पिटल दिवचें म्हूण आमदार आंतोन बाजान भलायकी मंत्र्या मुखार प्रस्ताव मांडला। तशेंच तांणी ही मागणी विधानसभेत सभाघरा मुखारूय मांडिल्ली। मंत्र्यान आमदाराक पयलीं पळोवणी करपाक येता म्हूण उतर दिलां। RDXGOA खातीर कुठ्ठाळेच्यान प्रसाद नायक। हांव जाणा आमचे कोर्ताली हांगासर जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा हे पयलीं लोक येवपाक खरेंच फाटीं सोदताले, पूण आतां पळयलें जाल्यार तुमी लोक आख्खोच हांगासर आमचे कुट्टाळेचो न्हू वेर्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा, बाकीचे आमचे सांकवाडचो लोक आसा, जावं आमचे दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी देखून लोतोली हे सायडीचो देखून हितून हेल्थ सेंटरान येतात। आनीक हांव मागता हो आमच्या लोकांनी जो आमचे जे कॅज्युलिटी जो ब्लॉक आहलो सारको धाकटो आहलो, पूण आयज आमकां फ्रिली भोंवोंक जे आमचे पेशंट हाडले जाल्यार देखून आमकां मातशें फ्रिली लोकांक हिंगा बसपाक पेशंटाक हाडपाक फ्रिली आमकां मेवता। आनीक म्हजी एक प्रपोजल आसा आनी हांव ऑलरेडी आमचे हेल्थ मिनिस्टर सरा कडेन हांव उलयलां आनी हेज डिमांडाकूय हांवें एसेंब्लीन पॉयंट घातलेलो आसा। हांगासर आमकां 20 बेड आमकां जाय, कित्याक म्हाका दिसता हांगासर आमचो इतलो लोक येता आनी आमचो केन्नाय रातचे टायमार कितें जालें जाल्यार आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता। म्हजो एक प्रपोजल आसा आनी हांवें जाता ते भाशेन आमचे मिनिस्टराक हेल्थ मिनिस्टराक सांगलो, तेणी एक्सेप्ट केल्लें आसा, पूण आपूण पयलीं इन्स्पेक्शनाक येता सायडीन आनी पळयता आनी तो हांगासर इन्स्पेक्शनाक घेवपाचो आसा। आनी जरी तर आमचे 20 बेड तर आमकां हांगासर जाले जाल्यार आमकां आमचे कुट्टाळे एरिया लागीं जे आसा ताका बरेंपण जातलें आनीक हो लोकांक भरपूर फायदो आसा।